नमस्कार. गोंयचे असे थोडे राजकारणी आसात ज्यांच्यांनी पोर्तुगीज काल पळयलो आणि थोडे राजकारणी असे थोडे चौघे असे आसात ज्यांकां केंद्राक मंत्रीपद मेळ्ळें किंवा मंत्रीपद तेंच्यांनी भुशयलें. अशेंच आजचे जे आमचे मानेस्त आमचे जे गेस्ट आहा तेय अशेंच एक आहा. आनी आमी आज आसात मांद्रे कॉलेज ऑफ कॉमर्स इकॉनॉमिक्स एंड मॅनेजमेंट. आमचे जे गेस्ट आहा ते आहा माननीय गोंयचे आदले उपमुख्यमंत्री आणि केंद्रीय लॉ मिनिस्टर रमाकांत भाई खलप. भाई नमस्कार. नमस्कार. थँक्यू. तुम्ही हांगा पावले आमचे कडेन. बरें दिसलें. पळय आमची संस्था पळयात, परिसर पळयात. परिसर सुंदर सुंदर. एन्जॉय करात. सामकें. तुमचें आयुष्य आनी 10 वर्सांनी वाडटलें. हय हय हय. थँक्यू सो मच. तुमच्या वाडदिसाची परबी पयलीं आणि हो जो परिसर जो हा हिरवोगार परिसर हे भाग्य न्ही म्हणजे. हय. चूज कसो केलो तुमी हो? म्हजो जन्म ह्या गांवचो. हां. ह्या गांवचो जन्म ह्या सगळ्या शेता पलीकडे जी डोंगर दिसता हय हय ते पायथ्याशी आमी सुंदर सुंदर आणि ह्या सगळ्या डोंगरांनी शेतांनी आमचे जीवन फुलत गेले. आणि संयोग असो जालो की भाऊसाहेब बांदोडकरांच्या निधनानंतर माझी निवड जाली हांगा. बरोबर. ही डेस्टिनी अशें म्हणटात. करेक्ट. हांवें कितें राजकारणांत देंवतलो काम करतलो असो प्रयत्न कांय करूंक नाशिल्लो हांवें. नो डावट पुर्तुगेजाचो तुवें उल्लेख केलो तो काल हांगाच काडला हांवें. अच्छा. हय. आनी थोडेफार स्वतंत्र सैनीक म्हणून घेवपाचें दिसता म्हाका. लढ्यानो आसा तुमी. हय. त्या वेळार म्हजे मामा हेमा भितर कार्यरत आनी ते पोस्टर वगैरे हाडटाले. ओके. गांधी, नेहरू, सुभाषचंद्र बोस, तिरंगा झेंडा ते हाडटाले. ते आमचें काम अशें की आमी ते हाडून ते वाटप हें काम आमचें. सो तितपत सहभाग त्या हेतून सुद्दां आसा. म्हणजे हे बाळकडू ल्हानपणापासूनच आसा देशप्रेमाचे किंवा स्वातंत्र्याचे जावचें गोवा म्हणून अशें. आनी थंयच्यान फुडें येत गेले आमी. हय. तुमी फुडें आयले, हितून पॉलिटिक्सान आयले, लॉ मिनिस्टर जाले. तो काळ आमी तूं उलोवयाच. पण ताजे पयलीं आतां हालींचो लोकसभाचो वेंचणूक जाली तेजे बद्दल विचारपाक सांगा. आतां कितें करता तुमी? वेंचणूक जाली आतां सद्या वेंचणूक जाली. राजकारण म्हणजे कितें म्हाजो कितें जिवनाचो एकमेव कार्यक्रम ना. ओके. तो एक खरें म्हणजे वाटचालीतलो तो एक भाग. रस्त्याक चलतना ज्या प्रमाणे तुमी मेळटात किंवा आनी कोणी मेळटात, मित्र मेळटात, सांगलेली तेंय चालू अशें तेंय चालू जालें. म्हणजे हांवें राजकारण केलें. हें फक्त राजकारण अशें करून हांवें राजकारण हो एक जिवनाचो भाग. पण हांव चारय अंगांनी फुलत गेला. कसो की शिक्षण क्षेत्रांत काम केलें, वकिली केली, लेखन कार्य केलें, अनेक ठिकाणी म्हाका मंत्रणा लोकांची येवपाक थंय वचपाक लागलो आनी लोकसंग्रह केलो. मित्र म्हाका खूब बरे भेटले. राजकारणाच्या पलीकडे वचून लोकांनी म्हाजेर भरभरून प्रेम दिलें म्हणून आज पर्यंत हांव टिकून आसा. आनी अशेंच उरतलें तें. होच कार्यभाग चालू आसा. आतां ही संस्था तुमी पळयली न्ही, सुंदर भाग तुमी. सुंदर. इतकें सौंदर्य तुमकां खंय मेळटलें. आनी गोवान वचत ठिकाणी हें आसा दुर्दैव अशें जपपाची गरज आसा. राखून दवरपा खातीर फुडची पिढी प्रयत्न करतली काय ना. कित्याक आज वचत तो मनीस म्हणटा आमकां गोव्यान घर जाय, आमकां गोव्यान जमीन जाय, आमकां गोव्यान हें जाय. आनी भितरल्यान जें कितें वायट मार्गान जे वचपाची जी संधी आतां नव्या जनरेशनाक मेळपाक लागल्या तिची एक खंत जाल्या. उरतलें काय कितें. आतां पळय याद जाता तुका दाखयता वयर या. खुद्द ह्या गांवानूच कितें चल्लां तें दिश्टी पडटलें कशें चल्लां तें. यो हे पळय हो म्हजो निसर्ग पळय. हो म्हजो मांद्रे गांव पळय. तो दोंगर दिश्टी पडटा पळय समोरचो तेच पायथ्याशी म्हजो जल्म जालो. ल्हानपणी हांगाच गेलें सगळें. आनी अजून पर्यंत इतकें सौंदर्य हें राखून लोकांनी दवरलां. पण तें उरतलें काय ना हो प्रश्न पडटा. पळय एके वटेन दोंगर कापणीचें काम सुरू जालां. ते सायडीच्यान कापणीचें काम सुरू जालां. हें अगदी ह्या गेल्या 4 म्हयन्यांतली खबर ह्यो. आनी बिल्डींग उबे रावत रावले. तें कशें घडटा, कित्याक घडटा, कोण घडयता हो प्रश्न पडटा. कोणाक दोश दिवचो. हय. तर तुमी कायदो मंत्री आशिल्ले केंद्राचे. सो तेन्नाचे अशे काही तुमचे टर्न अशे कितें डिसिजन्स किंवा खूब आसा. तो कार्य तर तुमी उलयतले न्ही आमकां दीस पावचो ना अशें तें कार्य जाल्लें आसा. म्हाका एक मोठो खूश जाता अशें की हांवें ज्यो कांय सुदारणा प्रोसिजरान केल्यो, रिफॉर्म्स जे पळय केले हांवें ताचो फायदो आज देशाची 150 कोटी जनता आज फायदो घेता.
म्हजो त्या वेळचो सिनियर जो म्हजो गुरू हय उसगांवकर तो त्या वेळार म्हणून गेलो एक फावट की रमाकांत तुवें पळय काम केलां न्ही ते कदाचित आज लोक तुका त्याची पावती न दीत कित्याक कळना सगळ्यांक म्हणटा परंतु असो एक दीस येतलो की तुका भारत रत्नासाठी तुजो विचार करचो पडटलो म्हणून आवय पुरो पावलें म्हाका पावले पावले बरोबर दिता न्हू तो गोष्ट वेगळी आणि तो आशिर्वादच पावलो न्ही म्हाका हय आनी एक विचारपाक आशिल्लें हय जे आतां 3 रिफॉर्म्स जाल्यात आतां जे लॉन रिफॉर्म जाल्यात सो ताजे बद्दल कितें म्हणजे ते जाल्यार ते वायट न्ही केल्यात ते रिफॉर्म्स बरे आसात पयले हय बरे आसात परंतु आनीक एक गोश्टी घडपाक जाय मुख्य प्रामुख्यान कितें जालां की इतकी लोकसंख्या आमचे कडेन आसाच आणि लोकसंख्येच्या प्रश्नांतल्यान नवे नवे प्रश्न उबे जातात तातूंतल्यान कोर्ट कचोऱ्यो जातात करेक्ट तर न्याय म्हणटा तो कसो योग्य असो न्याय आणि स्विफ्ट बेगीन मेळपाक जाय कमी खर्चान मेळपाक जाय बरोबर सगळी जी आमची कितें कायद्याची जी रचना आसा किंवा त्या कायद्यान सुदारणा करपाक जाय तूं त्या दिशेन करूंक जाय सर्वसामान्य नागरिकाक दिसपाक जाय की बाबा आपल्याचेर जर अन्याय जाला आणि त्या संदर्भात आपण सरकार कडेन कोर्टा कडेन जर न्याय मागलो कितली वर्सां आपणें काडप करेक्ट जनरेशन्स काडप त्याच सुवातेर हांवें आज जो महिलांक आरक्षणचो जो प्रश्न काडटात पळय ते महिला आरक्षण बील हांवें पयलें 12 सप्टेंबर 1996 मांडलें लोकसभेन मांडलें उत्साहान सगळ्यांनी ताचें स्वागत केलें रमाकांत खलप कितें त्या वेळच्या त्या विशेषतः महिला सदस्यांनी जो पळय म्हजो ती त्या ठिकाणी तोखणाय केल्ली पळय ते म्हाका उडच येता की अरे हे फक्त राजीव गांधीन त्या वेळार पंचायतींनी आनी म्युनिसिपालिटींनी प्रावधान केल्लें खास अशी घटना दुरुस्ती करून पण विधानसभेन काय ना लोकसभेन काय ना हो जेन्ना प्रश्न निर्माण जाल्लो त्या वेळार हांवेंच थारयलें की ना हो जावपाक जाय म्हाका एक सांगात तुमी खूब अशे लिबरल दिसता केन्ना केन्ना म्हणजे स्टॉन्ज अशे काँग्रेस अशेंय दिसना तुमी आनी किंवा म्हणजे खुबशे लिबरल आसता तुमी अशें कित्याक लिबरल म्हजो स्थायी भाव माझे आय डोंट नो इट इज इन युअर पर्सनॅलिटी इट इज माय पर्सनॅलिटी एक तर म्हाका दुश्मनी जमना करपाक पण त्याच बरोबर खऱ्याक खरें आनी खोट्याक खोटें म्हणपाकय हांव फाटीं सरना पण हे करता आसतना हांव त्या घटने कडेन पळयता त्या व्यक्तिमत्वा कडेन पळयना ओके ओके अशें हे देव जाणे पण म्हाका एक विचारपाक आतां ह्या वेचणुकेक जालें कितें म्हणजे यू आर लायक सो स्ट्रॉंग आनी म्हणून जाता की काँग्रेसाचो जो तितको आनी कोण नाशिल्लो ना सो ह्या फावटी जालें कितें चुकलें कितें सांगतलो कितें जालें आनी कशें जालें म्हणून हांव दोश स्वताच कडेन घेता दुसऱ्याक कित्याक पडटा दाखोवंक हांव नाही केन्ना पण कशें घेतलें तुमी परंतु जालें अशें एक तर डिक्लरेशन ऑफ उमेदवारी जी आसा ती लेट जाली नंबर 2 आतां कळटा की काँग्रेसच्यान काही लोक स्वताक तयार आसले तांकां उमेद आशिल्ली आपण जावचें तेंच्यांनी आपली पण हांवें तांकां म्हणलें तुमी म्हाका सांगलें ना कित्याक बाबा म्हजे कडेन कित्याक उलयना किंवा दिल्लीक खंय मागीर शेवटी जेन्ना थोडे दीस वेळ लागपाक लागलो हांव काय दिल्लीक वचून थंय सोनिया गांधीक मेळूंक ना कोणाक वचून सांगूंक ना की मागीर करा ताणें जे टीम सांगा धाडले असेसमेंट करपाक कोण उमेदवार आसचो ते म्हाका सांगतात की रमाकांत कलप प्रत्येक जण तुमचें नांव घेता प्रेस तुमचें नांव घेता आमदार तुमचें नांव आवाज तुमचो आसा अशें ते म्हाका सांगता तेन्ना तूं कित्याक हय म्हणना तूं कित्याक फुडाकार घेना हांवें म्हणलें हांव कितें सांगू तुमी एसेस करा आनी सांगा म्हाका हांव ना म्हणना तशी ती सुरवात जाली सो फर्स्ट टीम आयली ताणें म्हजें नांव घेतलें सेकंड टीम आयली दिल्लीच्यान ताणें म्हजें नांव घेतलें जाता पण सुप्त इच्छा ही अनेकांची आसता न्ही प्रत्येकाक भाऊ जे उमेदवार आशिल्ले तुमचे थंड ते भाऊ थंड तुमी ऑलमोस्ट अशें म्हणजे ती लढत अशी टफ आशिल्ली काय अशी ना लढत टफ अशी ना काही गोष्टी नंतर घडत गेल्यात आनी त्या गोष्टीचो उल्लेखय करण्यात काय अर्थ येना अशें म्हाका दिसता हेजे वयल्यान म्हाका विचारपाक की आयज जे लेवल ऑफ पॉलिटिक्स जे आसा म्हणजे पयले काळान कशें आशिल्लें तें म्हाकाय घडी खबर ना पण ते लेवल आनी हे लेवल म्हणजे खूब देंवला कशें दिसता म्हाका एज ऑफ आय नो पॉलिटिकली जेन्ना फायट करता ध्येयां किंवा हे विचार ते करून हें करता वेगळी गोश्ट पर्सनल लेवलाचेर देंवन एलिगेशन्स करप किंवा प्रचार करप कितपत कितें जाता ज्या वेळार खंय मुद्दे सोंपतात तेन्ना मनीस खंय मुद्द्याचेर येता अशी एक म्हण आसा न्ही करेक्ट हय तर मुद्द्या कडेन म्हजे कडेन चर्चा करपाक कोणा कडेन कांय जायना जाली अशें दिसलें म्हाका कित्याक म्हजे कडेन व्हडले मुद्दे आसा अशें हांव म्हणना पण त्या मुद्द्याची चर्चा जायना जाली मागीर नॅगेटीव सांगप
भितरल्यान काही गोष्टी घडल्या आसतल्यो. व्यक्तिगत स्वताची विचारसरणी कितें आसा आनी आतां कसो समाज आमचो कशे तरेन फुडें सरता हें आमी पळयलें न्ही. पण लोकांक कितें जाता मागीर शेवटी लोकांक कितें आसता की लग्नान खंय न्हवरो व्हंकल हाची सगळी इतिहास भूगोल काडटात न्ही लोक. तसोच तो इतिहास भूगोल हांगा येता. आणि इतिहास भूगोला वयल्यान तुमकां बरोसो एक प्रश्न विचारपाचो. तुमचे अगेन्स्ट आतां जे कॅम्पेनींग जालें त्या कॅम्पेनिंगान मेजरली जे पळयलें न्ही जाल्यार तुमच्या अगेन्स्ट एकूच मुद्दो आशिल्लो, म्हापसा अर्बन. आनी घडये तुमी तितको म्हाका दिसता स्ट्रॉंगली तांकां ते कावंटर करून दिला तुमी. दिला कावंटर इतलो दिला की ताची तोंडां बंद जालीं. तुमचो कार्यकाळ जो पळयलो पॉलिटिकल जाल्यार ऑलमोस्ट 6 टायम MLA हय आनी एक फावट डायरेक्ट केंद्रीय मंत्री. हें सगळें जे तुमचें टेंडर आशिल्लो सगळें MGP, टोटल MG. तरी सुद्दां तुमी आज BJPन काँग्रेसीन हय कितें म्हणजे फंड तुमकां दिसना की दॅट वॉज गुड? आतां गूड आनी बॅड ही चर्चा करूंक गेले. ऑफकोर्स एसेसमेंट केलें तरी जावंक जाय, गूड कितें बॅड कितें. हय कांय निर्णय आपले चुकतात न्ही. तशे सगळेच निर्णय कितें घेतले ते आमचे कितें यशस्वी जाले अशें जायना. भितरलो हो एक प्रश्न येता. आनी म्हजो जो पक्षांतर केलें जे हांवें तें योग्य केलें की अयोग्य केलें हाचें असेसमेंट लोकूय करतले. हांवूय कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली हाचें मूल्यमापन करचो प्रयत्न करता. येस भावनीक दृश्ट्या जर पळयत न्ही आनी सुरवातीचो सगळो एक अत्यंत गोल्डन पिरियड म्हज्या काळांत पळयत जाल्यार कित्याक गेलो हांव ते वटेन. बरोबर. पक्ष सोडलो कित्याक साहजिकचो प्रश्न म्हाकाय केन्ना केन्ना. बरोबर. पण सर्कमस्टान्सीस वादळ येता त्या टायमार कितें घडटा पळय त्या त्या टायमार ते डिसिजन घेवन आमी फुडें सरले. इतकें तुमचो व्याप आहा इतको पॉलिटिकली किंवा बाकीचे शिक्षण संस्था ते आसा जाल्यार आज विरंगुळ म्हणजे प्रत्येकाक कितें विरंगुळो कर म्हणजे एक पर्सनल ताचें कितें तरी हें आसता. म्युजीक नाटकां हांगा नाटकां बीन चड तुमी नाटकां भेटता? हय हांवें ल्हानपणांत केलें. ल्हानपणांत मागीर जमलें ना तें. ओके. पण आमच्या घरांत नाटकांचे पानगडू आसा. म्हजो व्हडलो भाव तो सामको प्रोफेशनल स्टेजचेर काम केल्लो आसा. अच्छा. मागीर फादर म्हणजे शेवट पर्यंत नाटकान काम केलां. हय म्हाका तितली संदी मेळ्ळी ना कित्याक हांव बाकीच्या हातून गेलो म्हणून. परंतु ही विरंगुळो म्हणजे पुस्तकां लायब्ररी लिखाण वाचन भाशण हो म्हजो विरंगुळा. आतां हें कॉलेजसाठी आसा तेंच्या लेवलसाठी. तशें वेगवेगळ्या विशयाचेर जी पुस्तकां आमी दवरल्यात सगळे कडेन. म्हजी व्यक्तिगत लायब्ररीचो बरोच मोठो सांठो आमी कॉलेजाक दिला. ओके. जागा हांगा कमी पडटा म्हणून हांगा सकयल्या मजल्याचेर आसा तें पळयात दाखयता तुमकां. म्हजी आतां जवळ जवळ डझनभर पुस्तकां तुमची स्वताची आसा ती प्रसिद्ध जाल्यात. भितरलें एक म्हजें पुस्तक तर मोठें कौतुक जाता. अच्छा. 50,000 प्रती खपल्यो त्या पुस्तकाच्यो. एक प्रकारचो रेकॉर्ड आसा. शाहू द रिफॉर्मर ह्या पुस्तकाचें नांव आसतलें सगळ्या लायब्ररीच्या म्हाजे भितर. नाल्यार तुमकां म्हापशें दाखयला म्हजें पर्सनल व्यक्तिगत लायब्ररी दाखयला. सो दॅट्स अ बिग तेतूंतलो एक कितें तरी असो हय ते शाहू धाडाची शाहू छत्रपती हो सोशल रिफॉर्म. सोशल रिफॉर्म आज आमची भारतीय घटना जी आमी म्हणटात बरोबर भितर जे त्या घटनेच्या सरनाम्यान जे विविध वक्तव्यां जे आसात आनी भारत हो कसो निधर्मी राज्य आसा आसपाक जाय. भारत सरकार देश आमचो कोणाचेर अन्याय जावंक जायना. जाती पाती विरयत अशें एडमिनिस्ट्रेशन आसचें. सकयल्या वर्गाक हात दिवचो आदार जावचो. सोशली रिफॉर्म तांकां करपाक जाय. हे सगळे विचार शाहू कडल्यान आयल्यात. ताणें त्या वेळार आपल्या राज्यान ते इम्प्लिमेंट केले. आनी आतां आमी रिजर्वेशनची खबरी उलयतात. रिजर्वेशन करपी तो पयलो. हय जाता. शेवटी हे लायब्ररी किंवा ह्यो स्कुलां कॉलेजां जो मनशाच्या व्यक्तिमत्वाच्या विकासान जो वांटो आसा तो अद्वितीय आसा. तशें आमी मूल्यमापन खऱ्या अर्थान करूंक शकना. आनी ते शाहूचो उल्लेख जो हांवें केलो शाहू द रिफॉर्मर हें म्हणजे पुस्तक जें गाजताच 50,000 प्रती ताच्यो खपल्यो. ऑफकोर्स ताचो मूळ लेखक श्रीराम पचंद्रे म्हणून आसा ते मराठीन बूक. तेंच्या जिवनाती वयल्यान हांवें तेजें रुपांतर इंग्रजीन केल्लें
आणि आज ते जगभर खपपाक लागला. अशी आनीक 2-3 म्हाज्या कडल्यान लिखाणां जाल्लीं आसात आणि म्हाका त्या बद्दलचो एक खूब पर्सनल असो सॅटिस्फॅक्शन मेळटा की अरे आमी काय तेन्ना येवजूंक ना न्ही हें करतलो म्हणून. करेक्ट. पण ते घडून गेलें. अनएक्सपेक्टेडली घडून गेला आणि त्याचो आज असो तरी देश विदेशांतले लोक आसा ताचो कौतुक करतात. तर ती संदी सुद्दां हे आमच्या भुरग्यांक मेळपाक जाय. म्हाका तेंच जापय म्हणजे आतां हे भुरगे जे तुमकां स्कूल्स आसूं कॉलेजीस आसूं तुमचे आसा जाल्यार हे जे तरणाटे आसा आमचे जे यूथ फुडलो आसा तांकां कितें सांगूंक सोदता तुमी? तांचो सर्वात्मक विकास जावपाक जाय. फर्स्ट आरोग्य तांचें. त्या भुरग्यांचे देश तिकडे पळयात. हे व्यायाम करतात, कष्टय करतात, आपल्या आई वडिलांक मदत करतात. आमची ॲग्रोरियन इकॉनॉमी आमची शेती प्रधान गांव आमचे भितर येणारे हे भुरगे. सगळ्यांच्याच घरांत कितें शिक्षणाची उच्च शिक्षणाची परंपरा आसा अशें ना. पण ते भुरग्यांक आज ही संदी मेळ्ळी, गांवांत मेळ्ळी. वेळेची बचत जाली, पैशांची बचत जाली आणि गरज पडत त्या प्रमाणे आपल्या आई वडिलांक ते मदती करू शकतात त्यांच्या व्यवसायान वगैरे. आणि नव्या युगाचे हे पायीक आसात भुरगे. त्यांचे कडेन जेन्ना हांव पळयता आय एम फील वीथ एक प्रकारची हॅपिनेस की फाल्यां हे जग पालांकरान करतले आपापल्या वेगवेगळ्या. आमचे कडेन जरी एक कॉमर्सचें एक सेक्शन जरी जालें तरी इतर अनेक शाखा उपलब्ध तांकां देशान आमच्या आसात, गोंयांत आसात आणि देशा भायरय आसात. तर हे भुरगे त्या दृश्टीन प्रयत्न करतले अशी म्हजी अपेक्षा आसा. म्हाजो पूर्ण तांकां पाठिंबो आसता आनी तांकां नेहमी हेंच सांगत आसता की हे तारुण्य पळय आसा हें कायमचें कोणाकूच उरना. हो एक पासिंग फेज ती. बरोबर. आनी जो पर्यंत तरूण आहा तो पर्यंत हे सगळें तुमी आत्मसात करात. खेळान तुमी प्राविण्य मेळयात, अभ्यासान मेळयात. विचार प्रक्रिया मॉडर्नायज करात. देश आमचे कडेन साहित्याची परंपरा मोठी आसा, मराठी आसा, आतां कोंकणीन जाल्या, इंग्लीश तशीच मोठी परंपरा आसा. त्या परंपरेचो फायदो घेयात तुमी, स्विकार करात. हांव जें कितें थोडें बार लिखाण करता त्याचें वाचन करात, मूल्यमापनय करात. योग्य की अयोग्य केलां कितें तशें तुमी करात. तुमच्यांतल्यान एक बरे लेखक तयार जावचे. हांगासर खूब आतां आमी थोडे जाणी हांगा एक साहित्य संमेलन घेवपाचें आसा असो विचार आमचो. खूब भुरगे लिखाण करपाक लागल्यात. नाटक ही अत्यंत पॉप्युलर एक फॉर्मॅट आसा. अशे अनेक नाटककार नाटक लिहिणारे भुरगे आमचे कडेन हांगासर मांद्रेर आसात. डिसेंबरच्या अध्यान मध्यान आमी खंय तरी तें आमी करता. कवी आसात, लेखक आसात, तांकां फुडें हाडपाचो प्रयत्न आसा ते आमी करतले. इतको तुमचो प्रवास वाटचाल ही तुमची पॉलिटिकल सोशल एज्युकेशन सॅक्टरान आनी स्वता तुमी दोतोर म्हणजे आदोगाद हो इतको प्रवास करतना अचानक म्हणजे फाटीं जेन्ना भास्कर अवॉर्ड जाका फंक्शनाक तुमी गेस्ट आसले, चीफ गेस्ट थंय तुमी एक स्टेटमेंट दिलो. तुमी तांकां कमिटी मेंबरांक सांगलें की तुमी हेजे फुडें तुमी कोणतरी नवो गेस्ट पळया. ते जालें अशें की भास्कर अवॉर्ड ही संकल्पना त्या सातारच्या भागांतल्या काही समाजसेवकांनी प्रत्यक्षान हाडली आनी पयले भास्कर अवॉर्ड ताणें म्हाका दिले. अच्छा. आणि त्या दिसा पासून फुडें जे दिली भास्कर अवॉर्ड दर वर्षी ते दीत रावले पळय गोव्यान येवन त्या वेळार चीफ गेस्ट म्हणून म्हाका आपप ही एक प्रकारची परंपरा जाली. पण हांवेंच तांकां त्या सांगलें की आतां पुरो इतलीं वर्सां तुमी म्हाकाच एकट्याक हाडटात त्या वर्षी आनी कोणें करा न्ही. लोक खूब अशे प्रतिभावान लोक आसात म्हाज्या परसय आसात. सो वॉज इट हिंटिंग टुवर्ड्स द रिटायरमेंट? नो इट वॉज नॉट. ओन्ली टू टेल देम की सदां म्हणून म्हाकाच हाडटात ते कदाचित फुडें परते चेहरो पळोवन लोकांक दिसता जायत म्हणून. ताचो अर्थ काल कोणी निवडणुकीचो रिजल्ट पळयल्या नंतर खंय तरी जोडपाचो प्रयत्न केला पण तशें काय. हय हें जालें तुमचें. आतां पक्ष म्हणून गेले जाल्यार काँग्रेस ज्या पद्दतीन आतां आसा, वॉट इज दॅट नियर फ्युचर? आतां एकंदरीत भारताची लोकशाही एका विशिश्ट वळणाचेर आसा अशें म्हाका दिसता. डेमोक्रेसीच्या माध्यमांतूनच आमी आतां पर्यंत इलेक्शनां करीत आयल्यात. हे इलेक्शनां घेत आसतना इलेक्शनांत अनेक विशय येतात. प्रामुख्याने विशय कितें येवपाक जाय देशाचे. एक संघ देश कसो उरतलो हो पयलो प्रश्न. एक संघ उरतलो देश जाल्यार देशांतली जनता एक संघ उरपाक जाय. आमच्या कोण म्हणटलो सुदैवान कोण म्हणटलो दुर्दैवान, परंतु आमी जाती पातीन इतले विखुरल्यात. वर सकयल वयले सकयले मदले
अशी ही जी संकल्पना आमच्या नसान अशी भिनल्या असो शब्द वापरता आमच्यात आणि ताका लागूनच आमी आमची प्रजा ही अन्यायग्रस्त आसा. साहजिकच ज्याच्या हाती सत्ता आसा, ज्याच्या हाती मत्ता आसा, हे लोक आपली सत्ता मत्ता हातान उरची म्हणून सकयल्याक दाबून दवरतात. ह्या देशांत लँड रिफॉर्म्स आमी कित्याक हाडले? कूळ कायदो कित्याक हाडलो? जमिनीचें वितरण, अतिरिक्त जमिनीचें वितरण करचो प्रयत्न कित्याक केलो आमी? भाऊसाहेब बांदोडकर सारको मनीस ज्या जल्मान ह्या भुमीन जल्माक आयलो आनी ताणें कूळ कायद्याची मुहूर्तमेढ ह्या भागात हाडली. त्या वेळे पासून हांव बाबूंचो खरो म्हणजे एक प्रकारचो भक्त फॉलोवर. आणि त्यानंतर हांवूच आमदार जालो. शशिकला काकोडकर आमच्यो मुख्यमंत्री जाल्यो. ताणें कशेंच त्याची जमीन हो कायदो हाडलो. ह्या कायद्याक हांवें अगदी जोरदारपणे ताका हांवें पाठिंबो दिलो आनी त्या विशया कडेन हांवें स्वताकच वाहून घेतलें. ह्या कायद्याची अंमलबजावणी जावची अशी प्रयत्न शेवट पर्यंत अजून करता हांव. पण दुर्दैव अशें जालें की आमच्या गोव्यान नंतर जे सरकारान पावले त्यांनी ह्या अंमलबजावणीचें काम केलें ना. दर वर्सा बड्डे येता, बड्डे दिसा आमी एक हें करतात, रेजोल्युशनशें घेतात. हेजे फुडें कितें आतांच वेंचणूक जाली तुमची, सो वेंचणुकेचो रिजल्ट आयलो, ताच्या फाटल्यान घडामोडी खूब जाल्यो. फुडल्या वर्सा खातीर तुमचें कितें रेजोल्युशन? म्हजें रेजोल्युशन आसा जें आज पर्यंत हांव करीत आयलां पळय काम, तें काम फुडें व्हरपाचें. समाजान रावपाचो, समाजा भिमूख रावपाचो, समाजान उप्रासणारे नवे प्रश्न आसात त्या प्रश्नांची उतरां सोदपाचो, अन्याय जाता थंय उबो रावपाचो, अन्याय विरुद्ध लडपाचें. हें सामाजीक कार्य म्हणटा हांव. भितरल्यानच राजकारण येता. कारण तूं जेन्ना त्या खुर्चेर बसता पळय त्या वेळार तकली कांय लोकांची सामकीच तांबडी जाता. तो अनुभव आमी घेतात आमी हांगासर. तें काम चालू उरपाकच जाय. म्हाका हें गोवा ग्रीन हरीत गोवा राखपाक जाय. त्या साठी म्हजे प्रयत्न आसतले. आमच्या शाळेचे भुरगे दर वर्षी आमी ह्या वर्सा जवळ जवळ 50,000 झाडां रोयलीं आमच्या भुरग्यांनी. हांगा एक धवरूख म्हणून एक संस्था आसा आमच्या मांद्र्यानच केल्ली आसा. मामल म्हणून आमचोच भुरगो, रुद्रेश मामल म्हणून आमचोच भुरगो, तो आमच्या शाळेंत शिकून गेलो, तो जो अध्यक्ष आसा. हे भुरगे करतात. हे कित्या साठी आमी तांकां प्रोत्साहन दितात की ही ग्रीन भाग उरचो म्हणून. सुंदर किनारो आमकां लाभला, तो राखपाचो आमी प्रयत्न करतात. तसोच आमी जंगलां सत्तरींतली आसूं आनी खंयची आमचो न्हंयो राखपाक जाय. म्हादयेचो प्रश्न आसा. म्हज्या सगळ्या ह्या विशयान अगदी धन मन तन म्हणटा तसो हांव ह्या विशयांनी गुंतलेलो आसा आनी तसोच उरतलो हांव. राजकारण येतलें न येतलें, फाल्यां कोण आमदार जातलो काय खासदार जातलो काय आनी कितें जातलें हाजे कडेन म्हजें लक्ष ना. ह्यो संस्था फुडें चलच्यो. आतां संस्था म्हळ्यार म्हाका पुन्हा परत एकदां आमच्या म्हापसा अर्बन बँकेचो वळाच येता. आज सुद्दां ती बँक उबी जाता. जवळ जवळ 60-70 कोटी रुपया लोकांचे दिवचे आसात डिपॉझिटरांचे. 60-70 कोटीची मालमत्ता आजही आसा. आनी म्हणून हांवें सरकाराक विनंती केल्या पुन्हा म्हणून ही प्रॉपर्टी तुमी घेयात. म्हापशाचें तुमी जे आमचें हेड ऑफीस आसा, ही जागा जी आसा तेचे कुशीक मामलेदार कलेक्टरांची ऑफिसां आसात. एक सुंदर संकूल तयार जाता, कॉम्प्लेक्स तयार जाता. ते तुमी घेयात आनी लोकांचे पयशे तुमी दिवन येयात न्ही. सरकार जर हें करीत न्ही तर लोकांक एक खात्री पडटली. आनी हांवें मुख्यमंत्र्यांक मेळून हांवें ताका सांगलें की हे तुमी जर करात आनी ही जाता जाल्यार ही बँक परत रिवायव करात. सर, आज तुमी तुमच्या ह्या बर्थडेच्या दिसा तुमचो मोलादीक वेळ दिलो आनी जशें तुमी रेगुलरली म्हाका दिसता तुमी रेगुलरली हांगा येतात. तशेंच तुमी अशेंच म्हणजे जशें यंग दिसता किंवा यंग एट हार्ट जशें आसा तशेंच रावचें. तुमकां खूब खूब शुभेच्छा. वाडदिसाच्यो तुमकां खूब खूब शुभेच्छा. चडांत चड देव बरें करूं. देव बरो करून तुमकां की तुमकां दिसलें की म्हाजे कडेन येवन उलोवचें म्हणून आज आनी हें जें कितें चल्लां तेची म्हायती घेवची. आय एम रियली हॅपी. खूश राव. आनी हांव तरूण आसा दिसता न्ही तुमी म्हणटात. व्हेरी तेच कार्य घेवन फुडें या. येस सर. शेवटी सुखी समाधानी आनी लोकाभिमुख हेंच खरें कार्य आसता. तें उरलें हे आमच्या गांवांतले सगळे भुरगे शिकून करून गोवा वयर सरचो खऱ्या अर्थान नांव म्हाजें ना. ते कॅझिनो हाडून आनी ड्रग्सचो वेवसाय करून आनी वेश्या वेवसाय करून आनी कितें करून गोंयचें नांव व्हडलें जावचें ना. मागीर वॉर्निंग दिता हांव ह्या आमच्या सद्याच्या सरकाराक की ही संदी तुमकां परतून मेळची ना. कोणाकूच आतां पर्यंत ती मेळूंक ना. भाऊ वारुणकराक ती मेळ्ळी ना, ताई काकोडकराक मेळ्ळी ना, मुख्यमंत्री प्रताप आणेकय मेळ्ळी ना, कोणाकूच मेळ्ळी ना ती. अवघो एक काळ आसता. ह्या काळान तुमी जें कितें करतले तें कायमस्वरुपी उरतलें. उरतलें. म्हणून गोवा राखात.
गोव्याचो निसर्ग राखात, गोव्याच्यो न्हंयो दयो राखात, गोंयच्या लोकांक राखात, अशा प्रकारचे अनिश्ट व्यवसाय गोव्यान हाडूं नाकात अशी एक म्हण आसा खंय. नो वायस इज अ स्टँड एलोन वायस. खंयचोच दुर्गूण खंय हो एकमेव दुर्गूण असो नासता. तो आपल्या बरोबर व्यसनां हाडटा. जर एखादो मनीस दारू पिवंक लागलो न्ही, ताका पयशांची गरज पडटा, तो चोरी कडेन कांय वेळा वळटा, फसवणी कडेन वळटा, किंवा तो जुगारा कडेन धांवता. थंय लुकसाण जाली की तो आनीक कितें तरी वेगळें करपाचो पडटा. तीच गोश्ट ड्रग्सची आसा. कित्याक तुमी हाडटा तें, कित्याक तांकां प्रोत्साहन दितात. पेडणे आज आमची अशी परिस्थिती करून दवरल्या लोकांनी की एअरपोर्टच्या कुशीकूच शेकडो एकर जमीन, थंय एक बोर्ड लागले थंय, हांगा 8 कॅजिनो येतले अमके ठिकाणी, 10 आनी कसलीं हॉटेल्स येतलीं, 15 आनी कितें येतलें, आनी ते लोक जमनी घेत आसात. कायदो करात. ज्यो अतिरिक्त जमनी आसात न्ही, लँड सिलींग एक्ट हाडुया. हांगासर खूब अशे भाटकार आसात की तांकां खूब जमनी तांचे कडेन पडल्यात आनी ते आतां विकपाक तयार काडटात. 5 एकर दवरात तुमचे कडेन जमीन, 5 हेक्टर दवरात, बाकी जमीन सरकारान ताब्यान घेवच्यो आपल्या. लॉ कमिशनचे 22 रिपोर्ट आसात गोंयची जमीन कशी राखची म्हणून. सभाघरांत वाचात रे ते. विधानसभेन तेचेर चर्चा घडोवन हाडात आनी सांगा रमाकांत घालप मूर्ख म्हणून. ताणें नाका जाल्लें अशें बरोवन दिलां अशें म्हटल्यार चलता म्हाका, पण चर्चा तरी करात. योग्य आसा जाल्यार एक्सेप्ट करात, अयोग्य आसा सोडून उडयात. ती तुमी चर्चाय करिनात. कसलें राज्य चलयतात. आतां अशें हांव म्हटल्या बरोबर ताबडतोब म्हाका राग येतलो. विधानसभा, लोकसभा ही आमची नवी टेम्पल्स ऑफ डेमोक्रेसी. देवस्थानां ती, त्या देवस्थानांत संदी परती सभाघरांक मेळना. पण एकट्याक 5 वेळा 4 वेळा 6 वेळा मेळटा, सगळ्यांक मेळना ती. पण ताचें सोनें कशें करचें, भांगर कशें करचें हें तुमच्या हातान आसा. इतलें तांकां सांगता हांव. चडांत चड देव बरें करूं. थँक्यू.